फर्स्ट वेवाच्या उपरांत दिसता की जीएमसीचे अपग्रेडेशन जावपाक जाय आशिल्लें। आयची परिस्थिती जर पळयली, तुम्ही जर परत जर हो निर्णय घेवपाचो चान्स मेळिल्लो जाल्यार 1 ते 1.5 म्हयनो पयलीं कर्फ्यू घालता आशिल्ले। तुमकां दिसता आज लेट जालो। तुमच्या मंत्र्यांनी कांय लग्न बिग्न केली, कांय आमदारांनी बी अशे वाडदिवस व्हडले केले। तुमकां दिसना पॉलिटिकल लिडर्सांनी बी एक उदाहरण घालून दिवपा जाय। पॉझिटिव्हिटी रेट 10%च्या सकल येता मेरेन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स कर्फ्यू चालू दवरतले काय कितें की 18 to 44 वॅक्सिन्स आसात खंय। थर्ड वेवाचो जेन्ना आमी विचार करतात, तुमकां दिसता की ऑल्दो दीस थिंग्स आर स्पेक्युलेटिव्ह, आमचे कडेन प्रिपेर्ड जावपाची तांक आसा। तुमचो आनी विश्विताचो वाद सोंपलो। कोविडाच्या काळात राजकारण कुशीक दवरपाक जायना।